नमस्कार. रिडिस्कवरी ऑफ गोवाच्या ह्या भागात म्हणजे 26व्या एपिसोडात तुमकां सगळ्यांक रोहित फळगांवकाराचो माये मोगाचो येवकार. आमी हे खेपे धालो हें कितें हाचेर एक नजर मारया. धालो हो जो उत्सव आसा तो भोवतेक खुबशा गांवांनी पयलीं साजरो केलो वतालो, पूण आज हो जो धालो खेळपाची प्रथा जी आसा ती अनेक गांवांनी बंद पडत आसा. हे रिडिस्कवरी ऑफ गोवाच्या भागांत आमी तुमकां धालाचें वैशिश्ट्य दाखयतले. So let us go and rediscover the Dhalo of Goa.
धालो हो प्रकार फक्त बायलां कडेनूच सीमीत आसा. जे जाग्यार धालो खेळटात त्या जाग्याक मांड अशें म्हणटात. पयलींच्या वेळार अशे कांय मांड आशिल्ले जे मांडाचेर दादल्यांक प्रवेश सुद्दां नाशिल्लो. थंय फक्त बायलांकूच प्रवेश किंवा बायलांकूच अधिकार आसतालो. हिंदू म्हयन्याच्या म्हणजे हिंदू कॅलेंडराच्या एंडाक जो पुष्य म्हयनो येता किंवा ताका पौश म्हयनो असो म्हणटात, ह्या म्हयन्यांत खंयचेच देव देवताचें कार्य जायना. त्याच म्हयन्याक धालो खेळपाच्यो प्रथा आसात. ह्यो धालो अनेक जमातींत आमकां सांपडटा. तशेंच प्रत्येक कडेन ह्यो धालो गांवांनी ह्या धालांचें स्वरूप वेगळें आसा. आमकां ह्यो धालो क्रिश्चन गावडा समाजांकूय बी सांपडटात, जशी हिंदूंक सांपडटात, पूण हातूंत खूब वेरिएशन्स आसात. हो मांड जो आसा तो खूब सेक्रड किंवा ताका खूब होली किंवा तो खूब ताका ताजेर खूब पावित्र आसा अशें म्हणटात. ह्या मांडाचेर जोते घालून प्रवेश करनात. तशेंच अशेंय म्हणटात की ह्या मांडाचेर अपशब्दूय उलयनात. तुळशीक माती घालता म्हण ते म्हणटा, तुळशी घालता, तुळशीची लग्न लायता, मागीर नाल्ल दवरता, गांवनूच नाल्ल दवरता. ते गांवकाराक म्हणटा, गांवकारान नाल्ल फोडपाचो आनी ती शिजली वाडटा म्हणून तुळशी कडेन. मागीर सगळे हे आमचे हे देव आहात न्हू, ते पळय आमी एक ह्या म्हणून ते देव अशे येयले तशे येयले करून आमी ते देवाक हें करता. हो धालाचो जो मांड आसा ताका खूब पावित्र्य आसा. कांय ठिकाणी ह्या मांडाचेर विधवा बायलो किंवा आंकवार चलयो प्रवेश करनात, तर कांय ठिकाणी ह्या मांडाचेर तांकां प्रवेश आसा पूण तांकां धालो खेळपाक मेळना. धालो हो नेमको प्रकार कित्या वयल्यान आयलो, तो कसो फॉर्म जालो हो अजून तरी कोणाक खबर ना. कांय जाणटे बायलो आमकां सांगपाक लागल्यो की हे प्रकार जो आसा तांकां देवान शिकयल्लो हो प्रकार. तर कांय आमकां जाणटे बायलो अश्योय सांगपाक लागल्यो की हो जो नृत्य प्रकार आसा तो तांकां जाणटेल्या कडल्यान मेळिल्लो आसा. हे म्हणटा ते सगळे आपले ते गांवनूच आमी हें करता. पयलीं केन्ना हो गांव हें केला न्हू, थंयसून सुरवात आहा हे धालाची. आतां फुडें फुडें आमी चलयता. आतां आदलो लोक गेलो न्हू. आतां आमी जे कितें म्हणटा न्हू ते आमचे अशें बरयल्ले अशें आमी पाठ करून म्हणना, तेच आमी गाता. जाणट्यांनी पळय आमचें कितें आमकां शिकयलां म्हणपाक, ती जाणटी पयलीं म्हणटालीं तीच आमी म्हणटा. 5 दीस अशें आमी खेळटा. हो धालाचो जो मांड आसा ताजे मदीं एक तुळस आसता. पुष्य म्हयन्याच्या 3, 6 किंवा 5 राती अश्यो धालो खेळपाची प्रथा अनेक गांवांनी आसा. प्रत्येक गांवांनी जी प्रथा आसा ताका वेगळें वेगळें स्वरूप आसा. आमी 3 गांवची धालो डॉक्युमेंट करपाचो प्रयत्न केलो. अशें आपले लग्न लायतात, सावाद मारतात, खिचडी वाडटात आनी निमाणे सगळी रातभर आमचो हांगा उत्सव आसता. सावाद मारप म्हणजे कितें? सावध मारप म्हणजे अशें आपले कितें मनशाक एका थंय भुरग्याक न्हिजप, तेचेर कितें कामळ बी घातली आनी अशें हातीन बडये घेवन आमी वचप. अशें रानान कशें भोवडेक वयतात तशीं आमी वयता आनी मागीर ते हें करता आनी मागीर हांगा हाडून तेचे हें करता, हांगा घालता आनी मागीर तेचे वांटे घालप, मागीर ते सगळ्या गांवकारांक बी वांटप अशें. मागीर तेन्ना ते जाणट्यांनी पयलीं पळय जाणटे पयलीं कितें नसलें, टीव्ही नसली, कितेंच नसलें, म्हणून ते बायलांनी आपले हे धाले म्हणून केलेत ते पयलीं. ते आतां हे अशें परंपरा कशी चलतूच येयल्या न्हू, तेच्या प्रमाणे आमी आपले अजून पासून चलयलां जाणट्यांनी. तुळशी रोपी आम्ही लावूये, तुळशी फुलं आम्ही घालूये. आषाढ महिना कार्तिक महिना आनंद लागे,
जाला पुण्यानं गडागे जाला झाल्या बरा झाला तुळशी साडी आम्ही नेसोगे तुळशी घालूगे. ह्यो धालांचो जो आपोवपाचे बायलांक आपोवपाची एक प्रथा जी आसा ताका जी स्टायल आसा ती बी विशिश्ट आसा. कांय ठिकाणी ज्यो गांवच्यो इन्चार्ज असतात किंवा गांवच्यो ज्यो मुखेली असतात त्यो बायलो दुसऱ्या बायलांक उलो मारून आपयतात. तर कांय ठिकाणी मांडावयली जी घाट असता ती घाट वाजोवन बाकीच्या बायलांक उलो मारपाचो आनी आपोवपाचो एक प्रथा आसा. धालाच्या मांडार गांवची जी मुखेली असता किंवा मानकरी असता ती पयले दिसा थंय नाल्ल फोडटा किंवा त्या स्थानीक देवाची गाराणें घालून ताका इनवोक करता. ताजे नंतर थंय एक विशिश्ट प्रकारचे नमन घातले वता. हें नमन म्हणजे ते गांवचे देव किंवा ते स्थानीक देव तांकां इनवोक करप आनी ताका गाराणें घालप. ही जी मुखेली असता किंवा मानकरी असता तिका बरीच धालांतली गाणी किंवा बरीच धालांतली वेगळी वेगळी रूप खबर असतात. अशीच कांय मानकरी आनी मुखेल्यां कडेन आमी बी उलोवपाचो प्रयत्न केलो. आम्ही आमचे पहिले राष्ट्रवाचे करता, मग आमचं वस बिरामण आसा, पंचक्रिया, बांदेश्वरा, गणपत्या, भूमिका, घुमकाया, येता देवा त्यांची आम्ही सगळ्यांची नावं घेता. भूतनाथ चवाटो नितकारी कासार कुरमार तेलमका उमनगडी उपानाथ खेताळफा चारूय थळाचे राष्ट्रवादी ब्राह्मण. आज आम्ही खेळतो माळार सगळ्या लोकांक आपली बरी सांबाळ म्हणजे बाबा 5 दीस तेंचे बरे भशेन आपले करून घे. पहिले दिसा आम्ही आदले दिसा देवाक उबो करता आणि आम्ही सांगता आम्ही धालो करता आमकां 5 दीस आपले सांबाळ. तेन्ना आमचो देव आमकां कौल दिता आणि 5 दीस तुम्ही सगळीं जाणां सवासणी खावपाची आणि सुशेगाद खेळपाची आपण तुमकां राखता म्हूण सांगता. तांदूळ दिता आणि बिबद लायता.